नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाषा काय निदर्शनां आनी फ्री उमर खाली तकटे दाखयल्ल्यान निर्माण जाला गंभीर प्रश्न, मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो हुस्को। मडगावच्या संजील कुडचडकर अपहरण प्रकरणात फरार आशिल्ली दुबावित आरोपी लुईस फर्नांडीस ई कुडचडकराक मडगाव पोलिसांनी केली अटक। कारवार वाठारांतल्या दुबाविताक घेतली ताब्यात, फुडलो तपास सुरू। गोंय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू यासारख्या 15 राज्यांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान जारी केल्या नोटीस। केंद्र सरकारान संसदेत दिल्ल्या आंकड्याप्रमाणे ह्या 15 राज्यांनी 3 वर्सात 165 जाणांक आयला मरण। नावेली चर्च जंक्शना लागसार खचलो रस्तो, येरादारी करप्यांक जाला धोको निर्माण। सरकारान बेगोबेग प्रश्न तडीक लावन लोकांक दिवची थाकाय, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। सीआरझेड वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर हायकोर्टान दिलो कडक इशारो। जमीन आशिल्ली तशी परती करात, ना जाल्यार मालमत्ता करतले जप्त, न्यायालयाची शिटकावणी। आणि फुडल्या 3 दिसां खातीर गोंयांत पडटलो गोग्यांनी पावस। 3 दीस जारी केला येल्लो अलर्ट। पावसाक वादळी वाऱ्याचो मेळटलो सांगात, हवामान खात्याचो अदमास। आता खबरो विस्तारान। मडगावचो दोतोर सतीश कुडचडकरांचो चलो संजील कुडचडकर अपहरण प्रकरणात फरार आशिल्ली दुबावित आरोपी लुईसा फर्नांडीस ई कुडचडकर हिका गोय पुलिसांनी कारवार वाठारांत सोदून काढले। पुलिसांनी तिका ताब्यात घेऊन गोंयांत हाडून अटक केली। ह्या आदी या प्रकरणात 2 जाणांक अटक केल्ली। हे दोगूय दुबावित अजून पुलीस कस्टडीत आसात। मडगाव पोलिसांनी कारवार साकून लुईसा मारिया फर्नांडीस ही कुडचडकर या बायलेक अटक केली आसा। ही गेल्ली शुक्रारा साकून एब्सकॉन्डिंग आशिल्ली आणि हिका संजील कुडचडकर या जे प्रकरण एबडक्शन प्रकरण आसा हातूंत भितर मडगाव पोलिसांनी आज अटक केल्ली आसा आणि तिका कारवारच्यान मडगाव हाडिल्ली आसा। हे प्रकरण जे जाल्ले ते गेल्ले शुक्राराक जाल्ले आणि 3 जाणांचो ह्या एबडक्शनाक भितर आस्पाव आशिल्लो। हातूंतले 2 जाणांक मडगाव पोलिसांनी शुक्राराकच धरिल्ले। पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही जी बायल आसा मारिया ही मेन एक्यूज आसा आणि ही संजिताली बायल आणि हिणेच हो सगळो प्लॅन केल्लो असं पुलिसांचें म्हणणें आसा। ह्याची कंप्लेन जी आसा ती संजिलाची चली हाणें मडगाव पुलिसांक दिल्ली की आपल्या बापायक किडनॅप करपाचो प्रयत्न केला आणि ताका गाडयेन घालून गेला। त्याच बरोबर हाजो जो सीसीटीव्ही फुटेज जी आशिल्ली ही सगळे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर व्हायरल जाल्ली। ताजे नंतर मडगाव पोलिसांनी आपली तपासाची चक्रां फिरयली आणि एक टीम फॉर्म केली। त्या बरोबर बाकीच्या पुलीस स्टेशनाक ह्या बद्दल कळयलें आणि तांकां बाकीचे अंतराज्य पुलिसांकय बी ह्या बद्दल कळयलें। म्हणजे नेबरिंग स्टेटी जी आसात, कारवार आसतले, महाराष्ट्राचे सावंतवाडी आसतले, हांगा सगळ्याक कळयल्लें आणि तेन्ना ही गाडी तांकां थंय ट्रेस जाली आणि तांणी त्या टिमीन तांकां थंय धरिल्ले। आतां पुलिसां कडेन मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे ही जी बायल आसा ती कारवारच्या एका हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ली आपूण बरी ना म्हण, आणि आज तिजो डिस्चार्ज जातकीर मडगाव पुलिसांक ही म्हायती मेळ्ळी की ती कारवार आसा। तांणी टीम धाडून तिका धरली आणि आतां मडगाव तिका हाडिल्ली आसा। तिजे आतां मेडिकल जातलें आणि फुडलो तपास चालू जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगावच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी। गटर आणि सेप्टीक टाक्यो हातांतल्यान निवळ करतना कामगारांक मरण आयिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर नाराजगी उक्तायल्या। गोंयासयत 15 राज्यांच्या मुखेल सचिवांक न्यायालयाचो अवमान करपा खातीर नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर जाप सादर करपाचो आदेश दिला। 2023 वर्सात स्पष्ट आदेश दिल्ले असून लेगीत राज्यांनी गटारां आणि सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करपाची पद्धत पुरायपणान बंद करपाक अपेस आयला अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगला। न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि विपुल एम खंयचीच परिस्थितीत मॅन्युअल स्केवेजिंग चालू उरूंक शकना अशें न्यायालयान स्पष्ट केले। अशा कामांच्या वेळार मनशांक मरण आयल्यार संबंधित अधिकाऱ्यांचेर आणि जबाबदार अधिकाऱ्या आड कारवाय जातली अशी शिटकावणी न्यायालयान दिल्या। गोंय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू यासारख्या 15 राज्याच्या मुखेल सचिवांक अवमानाची नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर स्पष्टीकरण दिवपाचे निर्देश दिल्यात। केंद्र सरकारान संसदेत सादर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण फाटले 3 वर्सात ह्या 15 राज्यांनी ड्रेन आणि सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करतना 165 जाणांक मरण आयला। हे फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर उपाय चालीक लावपाचोय निर्देश दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
नावेली चर्च जंक्शना लागसारच्या रस्त्याचो एक भाग खचला आणि ताका लागून येरादारी करप्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उपरासला. मंगळारात सकाळी या धोक्याच्या सुवातेर 2 बायलां पडली. तातूंतली एक ज्येष्ठ नागरीक आसा अशी माहिती थळावर रहिवाशी जॉर्ज बेरेटोन दिल्या. फाटल्या 3 दीस जावन रस्त्याचो प्रश्न चालूच आशिल्ल्यान प्रशासनान बेगोबेग दुरुस्ती करून अपघात आडावचे आणि लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता हांव दोगां फुडें गेलो नुस्तें घेवपाक मेळिल्लो तिजें 2 बायल पडली तिजें कांय नासलेलें ते आतां इतलें आतां भुरग्यां लायन झाड लायन हातो लायन दवरलो आतां जालें एक वजर आतां आमी एमएलए फोन मारलो कमल आपूण एक धाडा इंजिनियरान एका आतां तेका लागून इतू कोतीक रावलो आजून कोण येयल्ले तुका म्हाका आतां 2 बायल पडले हिंगा एक सिनियर सिटीजन 60 वर्सां आसतना एक भुरगे हे दोगां हेजे धाकटो कोण पडली तुका तुका आता हांव म्हणून हे पयलें करपा जाय सोडून आतां 3 दीस जाले आतां 3 दीस जाले हांवें हातून घाता तुया हातून घायले तुवें भितर तिरासून ते वयता हांव ना कितें करूं आतां हांवें धाडलाय ना म्हाका जाय हॉटेल बेगीन करपा जाय म्हणून आतां काय म्हूण अशें आमचें लायफ रिस्की बरी आतां आतां हे कितें आमकां हांवें समजूंक गेलें कितें आमी गव्हर्मेंटाक गेले हे कोण चोयना ना पंचायत चोयना ना कोण चोयना कांय चोयना आतां पंचायत सांगलें मडगांव फुटलें कळ्ळें तुका म्हाका आतां PWD मिनिस्टर आमगेलो हिंगा काम आतां चोवपा जाय हें कितें आतां काल तुमी प्रेस केलें नागमोडे आतां नागमोडे रोड पिकपा मागीर उलासा सांगा उलासा आज पासून तो इंजिनियर येयला नागमोडच्या रस्त्या कडेन हे कितें आतां कांय समजा म्हाका आतां हें कितें करपा जाय आमी हें सदां हायलायट करपा जाय हे तेमगे काम चोवपा जाय कितें काय तें आतां हेणें PWD मिनिस्टर चोवपा जाय आतां आमी हेका पळय भोगले तो आतां तेजे भुरगे म्हाका हिंगा इश्ट येता तेंगे सांगलें तेका मॅसेज म्हूण. सीआरझेड वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम करून उपरांत ते मोडून उडप हे प्रकार ह्यान फुडें खपोवन घेवचे नात असो कडक इशारो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. बेकायदेशीर बांदकाम मातये बरोवण केले उपरांत संबंदीत सुवात आसा तशी करपाक लागपी खर्च भरूंक ना जाल्यार संबंदितांचो मालमत्ता जप्त करपाची शिटकावणी न्यायालयान दिल्या. पर्यावरणाचे लुकसाण करप्यांक ताची पुराय रक्कम भरचीच पडटली अशें स्पश्ट करून न्यायालयान जैव विविधताय मंडळाक सुवात आसा तशी करपाक लागपी खर्चाचो अहवाल सादर करपाचो निर्देश दिला. कळंगूट मतदारसंघ मंचाच्या याचिकेवेल्या सुनावणे वेळार न्यायालयान ही कडक भूमिका घेतल्या. फुडल्या 3 दिसांक गोंयांत व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 29 ते 31 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात सावार सुवातींनी गोग्यांनी पावस पडटलो. पावसाक वादळी वाऱ्याचोय सांगात मेळपाची शक्यताय आसा. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. केंद्राच्या अधिसुचोवणीच्या मसुद्याचेर नागरिकांक भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. गोंयांतले कांय गांवांक पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हणून आस्पाव करपाच्या प्रस्तावाचेर नागरिकांक हरकत आनी सुचोवणी मांडपाक संद दितले आनी भौसाचें मत विचारांत घेतले उपरांतूच निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. इको सेन्सिटिव्हच्या बाबतीत लोकांनी गैरसमज करचो न्ही. हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान काडला हाजेर परत एकदां आमकां व्यवस्थीत रित्या ऑब्जेक्शन फायल करपा खातीर स्कोप आसा आनी त्या खातीर उगीच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. आमचें सगळें म्हणणें तें आयकोन घेतलें आनी ताज्या उपरांतूच फायनल नोटिफिकेशन येतलें. फाटल्या 4 वर्सां सावन वेवसायाचो कर शोकॉज नोटीस धाडूंक लेगीत भरूंक नाशिल्ल्यान मार्ना पंचायतीन शिवोले वाठारांतलो ब्युटी पार्लर बंद केलो अशी माहिती पंचायत सचिव सुरेश फडतेन दिली. जाल्यार फाटल्या 2 वर्सां जालीं हो पार्लर बंद केला. ह्या शॉपाचे धनी सतत आमकां त्रास दिताले. हे फाटभुंयेर पंचायती सयत पुलीस स्टेशनांत लेगीत कागाळ केली. मात कोणेच आमकां मजत करूंक ना असो आरोप पार्लर चलोवपी सुखदा वळवयकारान केला. पळयात पुराय बातमी. डिमांड नोटीसाची ती डिमांड नोटीस त्याने हे करूं ना आनी आमकां शोकॉज काडलेलो ताका रिप्लाय दिवना म्हणून येवन आमी तेची सील केल्ली आसा. हांगा चलताले तेंचे ब्युटी पार्लर चलताले 4 वर्साचो तेंच्यांनी पेमेंट करून नासलेलो ताका आमी शोकॉज काडली. शोकॉजाक ताणें रिप्लाय दिवना. डिमांड नोटीस काडली. डिमांड नोटीसीक तेंच्यांनी रिप्लाय दिवना आनी आमचे कडेन कॉन्टॅक्टूय पेमेंट कोणाक करूंक ना पंचायतीक करूं ना. एज पर द पंचायत रूल आमी तो सील केल्लो आसा.
ॲक्च्युली सलोन युनिसेक्स सलोन असलेलो जो आम्ही एप्रिलान बंद केला. ओके, स्टील पंचायत इज आस्किंग फॉर मनी विच इज 80,000 विच ॲक्च्युली 2 वर्सां हेंच्यांनी आमकां रिन्यू करून दिवंक नासलेले. आमी हेंचे कडेन गेल्ली, हेंच्यांनी रिन्यू करून दिवंक ना आमकां. ओके, बाय द इन्फ्लुअन्स ऑफ द ओनर ओम चोडणकर. आणि तो आमकां येवन हांगा डेली आमकां त्रास करतालो. आमी पंचायतीन गेली, कोणूच आमकां हेल्प करना. ताणें आमची लायट कट केल्या मेयान फर्स्ट विकान. ओके, आमचें उदक कट केलां मेयाच्या फर्स्ट विकान. बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव क्लोज्ड in April last week of this year. Okay, still panchayat is asking for 80,000 which actually we have to give them 40,000. I went multiple times to the secretary is not entertaining us because he has sent us a notice of 80,000. still he is not listening. आम्ही अप्लाय केले, तेंच्यानी आमकां रिन्यू करून दिवंक ना. ओके, जेन्ना तेणें आमकां धाडले पळय तेन्ना हांव तेजे कडेन गेले, पयशे घेवन गेले भरपाक. तेणें सांगलें ना तुका 80,000च भरचे पडटले. हांवें ताका सांगलें, एक्सप्लेन केलें की 23 and 24 is covered. Okay, I have to pay for 25 or 26 वर्सान पे करपाक जाय. आनी ह्या वर्साचो ना, कित्याक आमी सलोन बंद केलो आनी वी आर सरेंडरिंग द ट्रेड लायसन्स टू देम. येस, ओनर इज ट्रबलिंग अ लॉट. ओके, ॲक्च्युली आमी आमचे कडेन लिगल एग्रीमेंट आसा फ्रॉम द को ओनर फॉर दीस इयर. स्टील ओम चोडणकर इज harassing us, harassing my staff. I have the proof with me right now in my all the footages are there, everything I have. Still even police is not supporting us because we went to multiple people for a help. If you have gone to the police also we went, we have applications, we have NC, they have come, they have harassed my staff, everything we have done, but police is not supporting us at all. Panchayat is not saying anything. Okay, maybe they are also with the owner only because they are not supporting us. Because when I had told him that 23 and 24 is paid and only 2 years we have to pay 40,000, still he is issuing us notice of 80,000 only again and again. So if they had sent us 40,000 notice, we would have paid it and nothing would have happened. But he is not ready to make it as 40,000. He's keeping the amount as only 80,000. I had gone to the panchayat, I had gone to the secretary, Mr. Suresh Fatte. I had informed him that it is 40,000 and it is not 80,000. Still he is not ready to accept that it is 40,000 when I have showed him the proof that I have paid previously, but still with the influence of the owner, the previous owner, okay, the co-owner of the property, he is not ready to accept it. गोंयांत रावपी रशियन बायलेच्या व्हिजा प्रकरणातल्या महत्वाच्या आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केंद्र सरकाराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांक तिच्या व्हिजा अर्जाचेर मानवतावादी नदरेन परतून विचार करपाचो निर्देश दिला. तशेंच 3 चलयांचे हित विचारात घेवन निमाणो निर्णय जाय मेरेन संबंधित बायलेचेर व्हिजा सोंपता अशें म्हणीत कसलीच जबरदस्तीची कारवाय करची न्हय अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. नयबाग परसकडे सातर्डा पुलाच्या अबकारी चेक नाक्याचेर अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हड कारवाय केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन कारवारच्यान महाराष्ट्रा वतालो. अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 28 तारखेक राती उसरां कारवाय करून गाडयेंतल्यान 200 परस चड सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात. तशेंच ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. जप्त केल्ल्या सोऱ्याचें मोल अजून स्पश्ट जावंक ना आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. रात्री 9 सुमार अशी आमी रेग्युलर चेकिंग करताले. ओके, आमकां डावट मारलो म्हणून मातशें चॅक केलें. म्हणजे त्या सायडीन वसा सातार्डे मार्केट कसलो साधारण अंदाज अजून चेक करूंक आणि आता हे कितें बॉक्स पेंट आणि खंयसून येयली गाडी कितें कारवारच्यान म्हणटा अशें. कारवार कोणाक अरेस्ट केला धरला ड्रायव्हर आणि खंय वयताली गाडी खंय चालू आसा अशें भायल्या सायडीन. ओके. गुरुपौर्णिमा हो भारतीय धार्मिक उत्सव सगळ्या आध्यात्मिक आणि शैक्षणिक गुरूंक मान दिवपा खातीर समर्पित आसा. गुरू हो आदर्शाचो प्रतीक जो मार्ग दाखयता. गोंयच्या वेगवेगळ्या शाळांनी बुधवाराक गुरुपौर्णिमा उमेदीन मनयली. त्या निमतान शिक्षकांसयत भुरग्यांनी पालकांचें पुजन केलें. पळयात कांय उमेदीचे खीण.
दुसरा नमस्कार आणि ज्यांनी स्वातंत्र्य स्वतः डोळे असून आपल्या चेहऱ्यावरती हास्य होते. तिसरा नमस्कार फक्त पुस्तक शिकवले नाही तर एक चांगला माणूस होण्याची शिक्षण हे घडवली. चौथा नमस्कार तर प्रत्येक व्यक्तीला ज्यांनी साथ दिली त्यांनाही ज्यांनी कर्तव्य सोडली त्यांना, कारण त्यांनी शिकवले. गुरु वर्गात शिक्षक असतो. आपल्या जगण्याचा अर्थ शिकवणारा प्रत्येक अनुभव नातं आणि प्रत्येक हे गुण असतात. अशा प्रत्येक गुरुंना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. मुरगावचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाला वॅक्टरबॉर्न रोग नियंत्रणाविषयी बसका घेतली. पावसाळ्यात डेंग्यू मलेरिया सारखे रोग पातळचे न्हय हे खातीर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमधीं समन्वय नितळसाण मोहीम आणि मच्छर प्रजनन सुवातींचो नाश करप हाचेर भर दिलो. तशेंच येवपी वास्को सप्तकात नागरिकांमदी लोकजागृताय मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. With respect to prevention of vector-borne disease, health officers of health centers have attended a meeting. Goa Can representative Roland Martins were there. Officials from municipality also had attended the meeting and fisheries department. So during the meeting, we have reviewed the action taken by the concerned department to prevent vector-borne diseases, and we have seen that health officials have taken action. They have disseminated the information to the general public, particularly in rural belt area, especially in Juarinagar, Mongur area, where a lot of migrant influx is there. To prevent vector-borne diseases, they have conducted lot of awareness activities. We have seen that especially areas such as Juarinagar, some people are storing water in barrels which are kept open. So sufficient awareness activities have been undertaken by the health officials to inform these people not to store water and keep it in an open barrel. Set up a stall also for the upcoming Saptah festivities. We have seen that lot of activities are carried out by the health officers to disseminate the information regarding preventive measures to be undertaken to prevent occurrence of vector-borne disease. But these are not highlighted in the local media news channel. And so we have told the health officers whenever they are conducting these activities in the respective jurisdiction, involve the stakeholders, involve the reporters of print and electronic media, so that the message reaches to the general public. आमचे वाड्यान केसी ना तितली, सो आमी विशय केसीचो न्हू, आमकां दिसता की बाबा तुका अवेरनेस आहा की ना, की डेंगू कशें जाता, मलेरिया कशें जाता, तुज्या घरान तुज्या फॅमिलीन कशें आमी हें करपाक. सो another area we have discussed today is about involving housing societies, particularly in Vasco municipal area. These are housing societies, 25-50 फ्लॅटां असतात. We can reach the message to them. आणि त्याच बरोबर रेल्वेज, एअरपोर्ट, जे असे बिग ऑर्गनायझेशन आसा तेंचो नेव्ही, कोस्ट गार्ड तेंचो आमी हेल्प मागतले. कित्याक सी जितल्या घरान हे मेसेज पावूंक शकता न्हू, इट विल बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आमी जेन्ना पार्टिसिपेट करता आमी एकूच नदरेन पळयता की इट इज अ कन्झ्युमर इशू, हेल्थ अँड सेफ्टी ऑफ द कन्झ्युमर. सो गिरायकांक जितली नॉलेज मेळटा आनी गिरायक आपलो प्रयत्न करता की बाबा टेक स्टेप्स डावन वेदर इट इज गार्बेज. सो फॉर एक्झाम्पल जुवारीनगर वी वॉन्ट टू मेक बिग एफर्ट डे टू रिड्यूस द, जे आमी म्हणटात सोर्स रिडक्शन, जे कचरो जर जमता थंय तर आमी वी शूड ट्राय टू क्लियर इट. Then abandoned vehicles.
सो एबंडन व्हेकल्स आमी लिस्ट आतां थारोवपाक थारायलें की वॉर्ड वायज स्पेसिफिक एबंडन लिस्ट आनी तांकां ते एबंडन गाडयो जे उरतात न्हू ते कशे स्क्रॅप करपा जाता बिकॉज देर इज अ व्हेरी गूड स्कीम नाव मिराय म्हणून एक स्क्रॅप करपाची फेसिलिटी आसा मडकय सो हाव दीस इन्फॉर्मेशन कॅन बी शेअर्ड खूप लोकांक कितें आसा गाडी थंयच उरले दे डोंट नो वॉट टू डू विथ इट दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यात दहशत घातिल्ल्या मानग्यामधले एक मानगे निमाणे पांजऱ्यात अडकले. राना खात्यान या मानग्याक ताब्यात घेतला. एक मानगे दल्ले तरी एक मेळून 3 ते 4 मानगे अजूनय तळ्यात आशिल्ल्यान थळाव्यांनी भंय कमी जावंक ना अशी माहिती दिल्या. मानग्याक धरपाक राना खात्यान वाळशे तळ्यात सापळो लायिल्लो. या पांजऱ्यात एक मानगे आडकल्ल्याचे बुधवारा फांतोडेर थळाव्या लोकांक मानगे दिसून आयले. सकाळी राना खात्याची टीम येवन ह्या मानग्याक घेवन गेले. हे मानगे सादारण 1.5 मीटर लांब आसा. मजगती ह्या तळ्यात आनीकय मानगी आसात अशी माहिती लोकांनी दिल्या. वाळशेन आमच्या व्हडलें तळें आहा तेजेन मगर भोंवता आनी आमी हांगा लोक सगळे कपडे धुवपाक आयदनां धुवपाक सगळे भोंवता म्हणून काम करता आनी उदक वापरता म्हणून भंय आसलेली आमकां जिवा आनी आमी फॉरेस्टान बी हे केल्ले रिक्वेस्ट केल्ली की पिंजरा घाला आनी मगराक हे मातशें धरपाचो म्हणून तेंच्यांनी 3 दीस जाल्ले घालता जाल्ले आनी आज एक ल्हानसो पिल्लू पिंजरान पडला आनी 2 पिल्लू आसा आनी 2 व्हडले आहा. तशें आनी 4-5 तरी मगर आसतली हांगा तांकां सुद्दां अशें धरून व्हरप फॉरेस्टांनी म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता गांवांतल्या लोकांनी. व्हडले आसा न्हू? हय व्हडले आसा. म्हणजे 3 लावून पडूंक नसले? ना पडूंक नसलेली पण आज हे पडला ते बारीक. आता व्हडले सगळे हांगा तळेन भोंवता व्हडले. हे आज राती हांगा मान्ये पडले. अशीच ही गेल्या 2 वर्सां जाली आतां धरलेले मान्ये तेन्ना ते मान्ये मेळ्ळे आनी आतां एक राती मेळ्ळा ते बी मेळ्ळा पूण ते कितें आहा 4-5 मान्नी हांगा आसात अशी धडे बिडे येतात. राती सुद्दां एक मान्ये हांगासर येयले वयर आनी ते मागीर तेजे आवाज जालो त्या भुतिल्ल्या मान्याचो आनी ते मान्ये पळाले घाबा घाबा करून अशें ते मान्ये जालें. ते तेन्ना ही मान्नी कशी तरी मागीर गोवोरमेंटान धरपाची ही मान्यांनी व्हरपाचें न्ही. हो पिजो आतां दवरून गेला ते मान्ये घेवन गेला पूण आतां हेजे फाल्यां बी एखादो पडूंक शकना पूण 2 दिसांनी जर पाजो घातलो तर 100% पडटली हिची गॅरंटी आसा आमकां. आनी कितले आहा म्हटले? सादारण 5-6 तरी आसतली मान्नी दिसता सारकी मान्नी सारकी. हे मातशे बारीक आसा खुबशे. 2 वर्सां पयलीं हांगा एक धरलेले न्हू? हय 2 वर्सां पयलीं धरलेले हांगासरूच धरलेले पान्ये 2 वर्सां पयलीं. 2 वर्सां जालीं जुलय म्हयन्यानूच धरलेले पावसानूच धरलेले जुलय म्हयन्यान धरपाचे कशी तरी गोवोरमेंटान. म्हणजे मातसो भंय दिसता आतां. हय आतां भंय दिसता. आमचे भुरगीं हांगासर हें घर न्हू आमचें हांगा राज्य घर 5 मीटरचेर घर आसा. हांगा आमी कपडे धुतात बायलां बिना सगळीं जाणां पयलो काम करता. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी 7 कोटी रुपयांच्या सिटी इल्युमिनेशन प्रकल्पाची घोषणा केल्या. या प्रकल्पा अंतर्गत मडगांव नगरपालिका गार्डनात सजावटीच्यो लायटी, सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि मॉडर्न लायटिंग सिस्टम बसयतले. तशेंच आके आणि शिरवोडे वाठारांतल्या मुखेल रस्ते आणि मैदानांचेर हायमास्ट लायटी बसयतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. पहिले आम्ही हांव गार्डनाचे फूल एस्टिमेट टेंडर घाल्लें तें अप्रूव जालां. वर्क ऑर्डर दिल्या ते कितें इलेक्ट्रिकल्स म्हणटा तेका काम पडलां तें आतां तो हळू स्टार्ट करतलो. तातूंत भितर ग्लो गार्डन म्हणजे वेगवेगळे एनिमल्स ग्लो जावपाचें एक नवो कॉन्सेप्ट आमी इंट्रोड्यूस केला. तातूंत भितर सगळे गार्डन आमी कॅमेरांनी कवर करता. कितले कडेन आयडेंटिफाय सध्या फूल मडगांवचे प्रोजेक्ट गार्डनाचो कितलो? ना गार्डनाचो सेपरेट असो ना फूल मडगांवचो आमी प्रोजेक्ट केला. तातूंत भितर गार्डन इन्क्लूड तांकां प्रेझेंटेशन प्रेझेंटेशन घेतलो तेन्ना कळटलें तुमी जाल्यार तुमी कॉस्ट कितलो कॉस्ट टोटल कॉस्ट फूल सिटीचो 7 crores. तातूंत भितर हाय मास्ट येतात आखे आमचे ग्राउंड आहा ते ग्राउंड येतात शिवोडे ग्राउंड आहा तो ग्राउंड इल्युमिनेशन येतात वेगवेगळे सायजीचे फूल मास्ट आसात. आनी हे फूल गार्डन ग्रो गार्डन केला आनी ताका कॅमेरा बिमेरा सगळें येता. बरें ग्रो म्हणजे वेगवेगळे एनिमल्स टायगर
तो लायटीचो टायगर भायर खूब कडेन आहा केरळा आनी देव गार्डन महाराष्ट्रान जाला त्याच एक्झॅक्टली हांवें पळयलें प्रोजेक्ट खंय आसा असो खूब कडेन आहा एक खूब कडेन तुमकां जातकीर कळटलें तें. कानोळे वाठारात स्टेडियम हाडपाच्या नांवान ह्या वाठारात कॅसिनो हाडपाक सोदतात असो दावो कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस हांणी केला. हाचो फटको कानोळेच्या इगर्जेक बसतलो अशें ताचें म्हणणें आयकात. कांदोलीम अशी कांदोलीम पळया आमचे ह्या हांगा हो प्लॉट यो दिस इज बॉट बाय वन काजिनो ओनर दिस प्लॉट नंबर 85 त्याच्या कुशीक प्लॉट नंबर 84 पळय आहा थिंगा त्या प्लॉटान ते आतां स्टेडियम म्हणून बांदूंक सोदता MLA अंडर GSIDC. स्टेडियम जर बांधलो झाडां कातोतले अगेन सॉयल कॅरिंग कॅपॅसिटी ह्या दोंगराची आमच्या कांदोळेच्या आनी बागांतल्या इट इज व्हेरी लेस. देर इज बाउंड टू बी लँडस्लायड. ही इट इज टचिंग आवर चर्च. ही पळय स्टेडियम बांदूंक सोदता इट इज टचिंग द कांदोलीम चर्च द प्रॉपर्टी ऑफ द कांदोलीम चर्च आनी आमची शिमितीर आहा थिंगा आमचो लोक स्टेशन ऑफ द क्रॉस करता ड्युरींग लँड. दॅट प्लॉट इज प्रोटेक्टेड. स्टेशन ऑफ द क्रॉस जाता आमचे आनी देवाचे हें जाता हे ऑन द प्रिटेक्स ऑफ गेटिंग अ स्टेडियम हे थिंगा रस्तो दिता फॉर ए काजिनो. This casino property has been bought some years ago when I was MLA. हो माझी खूप पार्टी येतात आपणाक रस्तो करपून. Now they have done a conversion and दाखवला कितें आतां पळय सब डिव्हिजन दाखवला तेंच्यांनी त्या प्लॉटाक सब डिव्हिजन केला आनी सब रोड दाखवला. रोड भितर एक्सेस रोड नात. देर इज नो एक्सेस रोड. हांगा इतल्याकूच रोड दाखवला. सो नाव हो जागो एकटो घेवन स्टेडियम म्हणून करूंक सोदता ते. सो दे आर ट्रायंग टू गिव अ रोड टू दीस काजिनोज. तेचे खुशीक प्रॉपर्टी आमची चर्चाची चर्च प्रॉपर्टी जी आमी स्टेशन ऑफ द क्रॉस करता. इफ देर इज लँड स्लायड आमची आख्खी चर्च वयतली कांदोळेची चर्च आख्खी आमची शिमितीर पुरोन वयतली. तेचे खुशीक आनी प्लॉट हे केले तेंच्यांनी. सो ऑल दीस MLA आपणाचे फायनल टर्म पळय उरला 5-6 म्हयने कितें उरला तितून हो MLA आहा पळय तो आमचो सगळें आमचो एनवायरमेंट काबार करता काळागुटचो. आमची इगोर्जेक इफेक्ट जाता. इगोर्जेक इफेक्ट जाता कांदोळेचो लोक कित्याक उठोवंक जावं नको. तो मे बी म्हाका दिसता आतां कोण येयला लोकांक. पयलीं कोणाकूच खबर नासलें कित्याक सगळे जाण स्टेडियम म्हणजे बऱ्याक पडटलो म्हणून कोणाक खबर नासलें ते काजिनो ओनरान घेतला म्हणून ते खबर नासली कोणाक. आतां तरी म्हाका दिसता तांकां कळल्या उपरांत कोणी उठोवंक जाय. आय वील मीट द पीपल ऑल्सो. आय वील मीट द सरपंच ऑल्सो. कित्याक एक काजिनोचे आय गॉट टू फॉर्म 1 and 14 कोणाचे नार आहा पळय आय गॉट टू फॉर्म 1 and 14 आतां तेणी प्लॉट केला पळय. प्लॉट दाखयता तेजेर न्हू. प्लॉटाचेर तेणी हें दाखयता रोड दाखयता पळय सेपरेट. हांगा एप्रोच रोडूच ना. तेका एप्रोच रोड ना. दीस काजिनो ओनर्स एपोर्टेड आनी तो म्हाज्या फाटीक लागलो केन्ना 15 वर्सां आदी. सो तेका आतां एक्सेस रोड करता ते ऑन द प्रिटेक्ट ऑफ ए स्टेडियम. स्टेडियम जावं आमकां पूण त्या जाग्यार न्हू. तुमी सॉयल कॅरिंग कॅपॅसिटी केल्या हेची. हांगा ते स्टेडियम हांगा पार्किंग करतले. पार्किंग काजिनो दितले. ते 4 प्लॉट केले. मे बी 4 काजिनो येता आसतले थिंगा आनी तांकां हें करतले. जाल्यार सांगले तेणी हे काजिनो ओनराचे न्हू म्हणून प्लॉट. म्हाजे कडेन फोन करून आहा म्हाज्या फोनाचेर अजून. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.